शुक्रार राती 11:15 सुमार म्हापशे यश शूटिंग अकादमीत आयोजित केल्ल्या शूटिंग सर्तींत वांटो घेवपाक आयिल्ल्या खेळगडे आनी थळावो शैलेश गरड हांचे मदीं पार्किंगे वेल्यान वाद जाल्लो। मात ह्या वादाचें रुपांतर फार पेटान जालें तेन्ना सगळ्यान पयलीं गुन्यांवकारी फाटभुंयशिल्ल्या शैलेश गरडान पुलिशेन कागाळ नोंद केली। मात नेमकें प्रकरण पुलिसांच्या सामकार उक्ताडार येतकीच हे प्रकरण गरडाच्याच आंगलट आयलें। तर दुसरे वटेन आपणे फकत गाडी कुशीक काडपाक सांगिल्लें। स्वराच्या गुवळेन तो आपल्या आंगार आयलो तेन्ना स्वरक्षणा खातीर आमच्या कडेन आशिल्ल्या स्पोर्ट्स गनाचो आमी वापर केल्ल्याचें स्पश्टीकरण गोंयान म्हापशेच्या यश शूटिंग अकादमींत शूटिंगेच्या प्रशिक्षणा खातीर आयिल्ल्या खेळगड्यांचे प्रशिक्षक विशाल शौकीन हांणी सांगलें। शैलेश गरडाक ताब्यात घेतला अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलान दिली। फाटले कांय दीस पावसान विसव घेतिल्लो। शुक्रारा सावन पडपी पावसाक लागून सांखळेंत पुराची स्थिती निर्माण जाल्ल्यान जीण विस्कळीत जाली। तशेंच ह्या पावसाक लागून वाळवंटी न्हंयचे पातळेन लेगीत वाड जाल्या। गटारां तुडुंब भरिल्ल्यान सगळें उदक रस्त्यार येवपाक सुरवात जाल्या। देखून रस्त्या कुशीक आशिल्लीं गटारां दुरुस्त करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। मुरगांवा बोगद्यार मसणबुये लागसारच्या रस्त्या कुशीकची दोंगराची पालसण कोसळपाची घडणूक घडली। सुदैवान ह्या वेळार रस्त्याचेर कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीत हानी टळ्ळी। मात पालसण कोसळिल्ल्यान येरादारीचेर दुसरे वटेन गुण आयल्या अशें येरादारी पुलीस निरीक्षक शैलेश नार्वेकर हाणें सांगलें। रस्त्यार कोसळिल्ल्या पालसणीचेर फातर आनी माती काडपाचें काम सुरू आसा अशें ताणें सांगलें। दोंगराची पालसण कोसळपाची मेळटकीर थळावो आमदार संकल्प आमोणकर हाणें घडणूक सुवातेर वचून पळोवणी केली। उपरांत सोमारा भौशीक बांदकाम खात्या सयत संबंदीत अधिकाऱ्यां वांगडा घडणूक सुवातेर वचून पळोवणी करतले आनी परतून अशी घडणूक घडची न्हय ताका लागून कायमस्वरुपी तोडगो काडटले। तशेंच रस्तो रातचो 12 ते सकाळीं 6 मेरेन बंद दवरतले अशें आमदार आमोणकर हांणी ह्या वेळार सांगलें। लोकांच्या गळ्यांतल्यो सरपळ्यो हिसकावपाच्या प्रकरणांनी सध्या वाड जाल्या। ह्या सप्तकांत फातोड्ड्या, आक्या, मडगांव आनी दवल्ले मेळून सरपळ्यो हिसकावन घेवपाचे 4 प्रकार घडले। गुन्यांव फाटेचे पुलीस आसा अशें सांगून इराणी चोरांची टोळी लोकांक टोपयो घालतात। पयले घडणुकेंत एका दादल्याक 2.5 लाखांची टोपी घातली। दुसरे घडणुकेंत 1,60,000ची, तिसऱ्या घडणुकेंत 1,90,000ची जाल्यार चवथ्या घडणुकेंत 1 लाखांची टोपी घातल्या। ह्या 4 चोरयेच्या प्रकरणांनी पुलिशेन गुन्यांव नोंद केल्या। फुडलो तपास सुरू आसा। चवथीच्या निमतान सांखळे वाठारांत कांय बदल जावपाचे आसात। बाजारांत येवपी लोकांक तशेंच वेपाऱ्यांक पार्किंग तशेंच हेर विशयांक लागून त्रास सोंसचे पडटात। दादले आनी बायलां खातीर मोबायल बायो टॉयलेट्सांची सोय करतले। विक्रेत्यांक नितळ उदक मेळचें म्हूण बाजारांतली बांय निवळ केल्या। तातूंतल्या उदकाची चांचणी केल्या उपरांत नितळ उदकाची पुरवण जातली अशी माहिती सांखळेची नगराध्यक्षा सिद्धी प्रभू पोरोब हांणी दिली। वेपारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू पोरोब हांची भेट घेवन आपली समस्या मांडली। ह्या वेळार नगराध्यक्षान गरजे प्रमाण सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचें उतर दिलें।
मडगावच्या एसटीपीडीए मार्केटात चिकनाचो वेपार करपी विक्रेत्यांकडेन जर गोय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे परवाने नासत तर तांकां धंदो करपाक मेळचो ना अशें पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरान सांगलां. देखून तांकां फुडल्या 7 दिसांचे अल्टिमेटम दिल्ले आसा. ताणें परवान्या खातीर अर्ज करचे अशें मंत्री आलेक्सान आवाहन केलां. विकास कामां आनी हेर शुल्लक कारणां वयल्यान आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांची जर कोणी विनाकारण बदनामी केली जाल्यार ताका तांची जागा दाखोवन दितले अशी शिटकावणी दिवचलच्या भाजप आनी समर्थक कार्यकर्त्यांनी दिल्या. दर एका गजालीक दोतोराक दोशी धरून तांचेर टिका करपी साळगांवचे एक काँग्रेस कार्यकर्ते मेघश्याम राऊत हांचें नांव घेनासतना ताचो कार्यकर्त्यांनी निशेधूय केलो. आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हाणें भाजप सरकाराच्या मजतीन दिवचलच्या उदरगतीचो ध्यास घेतला अशें भाजप आनी हेर कार्यकर्त्यांनी स्पश्ट केलां. शुक्रारा सांजे मुळगांवां घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्ये हांची बदनामी करपी काँग्रेस कार्यकर्त्याचो कर उतरांनी निशेध केलो. ह्या वेळार भाजप मंडळाचे पदाधिकारी दिवचल मतदारसंघात येवपी वेगवेगळ्या वाठारांतले आमदार समर्थक आनी शिक्षा विजनाचे कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. आमोणा काणकोणा दिसा उजवाडा रानटी गव्या रड्यान गाडयेचेर हल्लो केल्ल्याचे प्रकरण उक्ताडार आयले. सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना, मात गाडयेचें बरेंच लुकसाण जालें. व्हडली रानां कातरून लोकांनी घरां बांदपाक सुरवात केल्या. हाचीच परिणाम आयज मनशाक भोगचो पडटा. शुक्रारा काणकोणा घडिल्ली घडणूक हाचीच देख दिता. दिसा उजवाडा काणकोणच्या आमोण्या वाठारांत रानटी गव्या रेड्यान गाडयेचेर हल्लो केलो. सुदैवान गाडयेंतली 3 जाणां वाटावली, पूण गव्या रेड्याच्या हल्ल्यान गाडयेचें बरेंच लुकसाण जालें. ह्या घडणुके उपरांत थळाव्यांच्या मनांत भंय निर्माण जाला. कोलकात्यांतल्या आरजीकर मेडिकल कॉलेजींतले बायल दोतोराचेर बलात्कार करून तिचो खून केलो. ह्या घडणुकेचो निशेध देशभरांतल्यान चालू आसा. हे फाटभुंयेर हरमल पंचक्रोशी संस्थेच्या कॉलेज ऑफ नर्सिंग विद्यार्थ्यांनी कोलकाता घडणुकेचो निशेध करीत रॅली काडली. तशेंच बायलांचे सुरक्षे खातीर कायद्याची अंमलबजावणी करची अशी मागणी केली. पांचशे वर्सांचो इतिहास आशिल्ल्या वरगांव पिळगांवच्या श्री चामुंडेश्वरी देवळांत जायांची महापुजा व्हडा उमेदीन मनयली. तिसऱ्या श्रावणी शुक्रारा निमतान पारंपारीक पद्दतीन ही महापुजा जाली. तिसऱ्या श्रावणी शुक्रारा निमतान 1 लाख जायांची फुलां वापरून देवीक सजयल्ली. राती पुराण वाचन जाल्या उपरांत आखाड्याच्या श्री पांडुरंग ब्रह्मेश्वर मंडळाच्या बायला कलाकारांचे भजन जालें.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. कोणाकूच भिवपाची गरज ना, आपूण तुमचे वांगडा आसा. तुमच्यो मागण्यो पुराय करपा खातीर एकठांय जावन लढो दियात अशें आवाहन दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यादेव फर्नांडिसान गोंयचे ट्रेकिंग गायड आनी जीप संघटनेच्या सदस्यांक दिले. शेनवारा विर्यादेवन तांची भेट घेतली. थोडे दिसांचे सुटये उपरांत गोंयांत पावस परतून सक्रिय जाला. शुक्रारा रातीच्यान पडपी उटंगराच्या पावसाक व्हाळा सयत न्हंयांची उदकाची पातळी वाडली. फुडले 3 दीस उटंगराचो पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. 10 दिसांच्या विसवा उपरांत गोंयांत पावसान दमदार हाजेरी लायल्या. शुक्रारा रातीच्यान पडपी पावसाक लागून म्हादय रगाडा न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडली. आनीक पावसाचो जोर वाडलो जाल्यार हुंवार येवपाची शक्यताय आसा. तशेंच वाळवंटी न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडल्या. उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान पंपिंग स्टेशनांतल्यान उदक भायर सोडपाच्या प्रक्रियेक सुरवात जाल्या. फुडले 3 दीस म्हळ्यार आयज, फाल्यां आनी परवा उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. बारा जाणूस गांवांतल्या सरकारी मळावे शाळेची सामकी चवथिकाय जाल्या. शाळेच्या छप्पराक गळटी लागल्या. ते भायर आवारांतूय उदक साचून राविल्ल्यान विद्यार्थ्यांक त्रास जातात. हो विशय जाता तितले बेगीन सुटावो करचो नाजाल्यार पालकांक घेवन आंदोलन करतली असो इशारो पंच वांगडी मनीषा उसगांवकारान दिलो.
पावसाचो जोर वाडिल्ल्यान सध्या दिवचलच्या वेपारी आनी लोकांचेर परत आकांत आयला. हुंवार टाळपाक दिवचल शाराक तेंकून आशिल्ल्या मायनिंग पिटांतल्यान उदक भायर सोडपाचेर नियंत्रण दवरचें अशी मागणी दिवचलच्या वेपाऱ्यांनी केल्या. मजगतीं शुक्रारा रातच्यान परत पावसाची दुमशेणां सुरू जाल्यात. फाटल्या जुलय म्हयन्यांत 2 फावटी दिवचल शाराक हुंवारान घेरो घातिल्लो. बाजारांतूय उदक भरिल्ल्यान वेपाऱ्यांचेर आकांत आयिल्लो. पावसाच्या नेटा बरोबर पंपिंग करून मायनिंग पिटांतल्यान उदक भायर सोडिल्ल्यान ही परिस्थिती निर्माण जाल्ली असो वेपारी वर्गाचो दावो आसा. पावसाची परत दुमशेणां सुरू जाल्ल्यान दिवचलचे वेपारी आनी लोक परत भयभीत जाल्यात. मायनिंग पिटाचेर आपतकालीन वेवस्थापन यंत्रणेन लक्ष दवरचें अशी वेपाऱ्यांची मागणी आसा. टीम इंडियाचो ओपनर बॅट्समॅन आनी 2013 वर्साच्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिखपी पंगडांत आशिल्लो शिखर धवन हाणें क्रिकेटीच्या सगळ्या फॉर्मेटांतल्यान निवृत्त जाल्ल्याची घोशणा केल्या. धवनान 24 ऑगस्टाक सकाळी एक्सचेर व्हिडिओ शेअर करून हे विशीं म्हायती दिली. हो व्हिडिओ पोस्ट करतना शिखर धवनान कॅप्शनान बरयलां तें अशें: हांव आतां म्हज्या क्रिकेट प्रवासांतलो हो अध्याय सोंपयता. हांव वांगडा खूब यादी व्हरता. तुमच्या सगळ्या मोगा खातीर आनी केल्ल्या आदारा खातीर उपकार. जय हिंद. संवसाराक क्रिकेटांतल्या यशस्वी ओपनर बॅट्समॅनां मदीं शिखर धवन हांचो आस्पाव जाता. 2022 वर्सा बांगलादेशाच्या भोंवडेंत वन डे मालिकेंत तो भारतीय पंगडा वतीन निमाणो खेळिल्लो. कोलकात्यांतल्या आर्जीकर मेडिकल कॉलेजींतले बायल दोतोराचेर बलात्कार करून तिचो खून केलो. ह्या घडणुकेचो निशेध देशभरांतल्यान चालू आसा. ह्या प्रकरणाचे सुनावणे वेळार सर्वोच्च न्यायालयान म्हत्वाचो आदेश दिलो. ह्या प्रकरणांतली त्या बायल दोतोराची सगळीं चित्रां सोशल मिडिया वेल्यान काडून उडोवपाचो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान दिला. आदेशा प्रमाण बलात्कार पिडीतेची वळख भौशीक करपाक फावना. अशें आसून लेगीत पिडीतेचे फोटो सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर कशे गेले ते बेगोबेग काडून उडोवपाचो आदेश न्यायालयान दिलो. हाचे उपरांत इलेक्ट्रॉनिक्स आनी माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयान सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक न्यायालयाच्या आदेशाक पाळो दिवपाचे निर्देश दिल्या. कोलकात्यांतल्या आर्जीकर मेडिकल कॉलेजीन बलात्कार आनी खून जाल्ल्या प्रशिक्षीत दोतोराचे नांव, फोटो आनी व्हिडिओ काडून उडोवपाक सांगला. हो आदेश पाळो ना जाल्यार नेमा प्रमाण कारवाय जातली अशें मंत्रालयान सांगलां. कोलकात्याच्या हॉस्पिटलांत जाल्लो बलात्कार आनी खून प्रकरणाचो देश निशेध करता आसतनाच एके ल्हान चलयेचेर बलात्कार जाल्ल्याची घडणूक मुखार आयला. देवळा भायर न्हिदिल्ले हे चलयेचें अपहरण करून तिचेर बलात्कार केलो. राजस्थानच्या जोधपूर हांगा ही घडणूक घडल्या. मूळचे मध्य प्रदेशांतले हे कुटुंब राजस्थानाक एके झोपडपट्टेंत रावता. हे कुटुंब रातचे देवळा भायरूच न्हिदिल्ले. रातच्या उसरां ते चलयेचें अपहरण करून तिचेर बलात्कार केलो. सहाय्यक पुलीस आयुक्त अनिल कुमार हाणें सीसीटीव्ही फुटेजीन सकाळी सुमार 2 वरांचेर एक मनीस ते चलयेक उखलून घेवन वतना दिसता. आमी सीसीटीव्ही रिकॉर्डिंग तपासतात आनी आरोपीक वळखुपाचो यत्न करतात अशें ताणें सांगलें. ते चलयेचो बापूय रॅक पिकर म्हणून काम करता आनी तिच्या आवयची मानसीक भलायकी सारकी ना. ते चलयेक 5 वर्सां पिरायेचो भावूय आसा अशें अनिल कुमार हाणें सांगलें. अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाल्यार स्मृती भ्रंश जावंक शकता. ताका डिमेन्शिया, अल्झायमर अशें म्हणटात. डिमेन्शियान मनशाची याद दुबळी जावंक लागता. जितले चड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खातात तितलेच तांकां डिमेन्शिया जावपाचो धोको चड आसता अशें अमेरिकन अल्झायमर असोसिएशनाच्या संशोधनांतल्यान दिसून आयलां. मनशाची याद, विचार आनी समाजीक क्षमतायेचेर परिणाम करपी दुयेंस म्हळ्यार डिमेन्शिया. धुम्रपान, वायट आहार, उदासीनताय आनी तकलेक गंभीर जखम जावप हे ह्या दुयेंसाचे धोक्याचे घटक. हातूंतल्यान बचाव करपाक हें करात: आपलें मन सक्रीय दवरात, धुम्रपान करूं नाकात, व्हिटॅमिन डी घेयात, दर दिसा व्यायाम करचो आनी आहाराची जतनाय घेवची.
पावसाळो सुरू जातकच आमी सदचे परस उणें उदक पिवंक लागता. हवेंतली ओलसाण वाडटा तेन्ना पिवपाच्या उदकाचें प्रमाण आपोआप उणें जाता. मागीर थकपाक जाता. डिहायड्रेशनाक लागून तकली दुखप आनी घुंवळ येवप अश्यो जायत्यो समस्या निर्माण जातात. कुडींतलें उदक उणें जाल्ल्यान आनी पावसाच्या दिसांनी संसर्गजन्य दुयेंसांचें प्रमाण वाडिल्ल्यान कामिणी सारकिल्लीं दुयेंसांय वाडूंक लागतात. कुडीक प्रथिनां आनी जीवनसत्वां वांगडा उदकाची गरज आसता. दिसभर उर्जा तिगोवन दवरपाक उदक पियेवप खूब गरजेचें. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय विज्ञान अभियांत्रिकी आनी वखद संस्थेच्या म्हणण्या प्रमाण प्रौढ बायलांनी दिसाक 11 पेले उदक पिवचें जाल्यार दादल्यांनी दर दिसा 15 पेले उदक पिवपाची गरज आसा. आमी उदक उणें पियेल्यार आमची कूड वेगवेगळे संकेत दिता, समस्या निर्माण जाता, जाचो भलायकेचेर परिणाम जावपाक शकता. दिसपट्ट्या जेवणांतलो एक घटक आशिल्लो कांदो म्हारग जावपाची चिन्नां दिसतात. तशें संकेतूय भाजी विक्रेत्यांक कडल्यान मेळ्ळ्यात. फाटल्या 15 दिसांच्या तुळेन कांदे किलो फाटल्यान आतां 20 रुपयांनी म्हारग जाल्यात. सेंट फ्रांसिस झेवियर अवशेष दर्शन सुवाळो 21 नोव्हेंबराक सुरू जातलो आनी 4 जानेवारी 2025 मेरेन संपन्न जातलो. हे खातीर खास वेबसायट सुरू करतले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें सांगलां. जाल्यार ह्या सुवाळ्या खातीर सुमार 400 कोटी रुपया मेरेन खर्च येतलो. तशेंच ह्या सुवाळ्याक खास पोप साहेबांक आमंत्रण दिलां अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें दिल्या. उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीच्या अध्यक्षपदा खातीर 2 सप्टेंबराक वेंचणूक जातली. ह्या वेंचणुकेक सकाळी 10 वरांचेर सुरवात जातली. 30 ऑगस्टाक सकाळी 10 वरां सावन पावणे 12 वरां मेरेन वेंचणुके खातीर अर्ज भरपाची वेळ आसा. कांय दिसां पयलीं उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीच्या अध्यक्षान राजिनामो दिल्लो. ते उपरांत अध्यक्षपदाचें पद रिते आशिल्लें. नोकरी दिवपाचे हायस आनी हेर कारणां सांगून दिवचलच्या कांय जाणांक कोट्यांनी रुपयांची तोपी घालपी ती दुबावीत बायल अजून पुलिशेच्या जाळ्यांत अडकूंक ना. दुसरे वटेन ह्या प्रकरणा फाटल्यान मास्टर मायंड आशिल्लोचो दुबाव आशिल्ल्या पोलीस कॉन्स्टेबलाक ताब्यात घेवन दिवचल पुलिशेन तपास सुरू केला. दिवचलची कांय बायलां मेळून 20 परस चड लोक दुबावीत बायलेच्या हायसाक बळी पडल्यात. प्रिया नायक आनी वेगवेगळी नांवां सांगून दुबावीत बायलेन लोकांक तोपी घातल्या अशें कळटा. हायसाक बळी पडिल्ल्या लोकांनी बुधवारा दिवचल पुलीस स्थानकाचेर जमून तोपी घालपी दुबावीत प्रिया नायक आनी तिचो साथीदार पुलीस कॉन्स्टेबला आड कागाळ दिल्या. पुलीस सध्या दुबावीत प्रिया हे बायलेचो सोद घेतात. ही बायल जाळांत सांपडटली असो पुलिशेक विश्वास आसा. मजगती प्रिया हे बायलेन फकत नोकरेचे हायसच न्हय जाल्यार आपली आवय बरी ना आनी हेर निमतां सांगून आनीकूय कांय जाणांक चुनो लायला अशी माहिती मेळ्ळा. प्रिया हिच्या हायसाक बळी पडिल्ल्या हेर बायलांनी तिचे आड कागाळ करपाची तयारी दवरल्या.
बाणस्तारी अपघात प्रकरणात दुबावीत ॲडव्होकेट अमित पालेकराचो जामीन रद्द करपाचो अर्ज फोंडा क्रायम ब्रांच अतिरिक्त सत्र न्यायालयान दाखल केल्लो. पालेकरान न्यायालयाची परवानगी घेनासतना 4 फावट परदेशांत भोंवडी केल्ल्याचो आरोप केल्लो. उपरांत पालेकार हांणी नेमांचें उल्लंघन करूंक ना, कोर्टाची अनुमती घेवन परदेशांत गेल्ल्याचें स्पश्टीकरण आदवोगाद नितीन सरदेसाय हांणी दिलें. तशेंच बाणस्तारी अपघात प्रकरणात येता ते सोमारा सुनावणी जातली अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. गोंयांत बेकायदेशीर रितीन जावपी दोंगर कापणी विरोधांत रान आनी हवामान बदल मंत्रालयान गोंयचे काँग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्ष सुनील कवटणकर हांणी केल्ल्या कागाळीची दखल घेतली. ह्या संदर्भात मुखेल रान संरक्षण अधिकाऱ्यान गोंयच्या सरकारा कडेन दोंगर कापणी विशीं अहवाल सादर करपाचो आदेश दिला अशें ह्या वेळार कवटणकरान सांगलें. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात.